अदमती वादळाक लागून काल राती गोंयांत दिसपट्टे जिणेंत अडचणी निर्माण जाल्यात। गडगड आनी जगलावणे मारत गोग्यांनी पावसान राज्यांत हजेरी लायली। कांय वाठारांनी गडगड घालत पावस चडलो, जाल्यार कांय कडेन नेटान वारोय घोळटालो। गोंयाक येल्लो अलर्ट जारी केला। पणजे आनी फोंडा जायते कडेन अल्पकाळात हुंवारावरी परिस्थिती निर्माण जाली, जाल्यार मडगांव कांय कडेन ड्रेनेज सुविधा सारकी करूंक नाशिल्ल्यान रस्त्याकुशीक उदक सांठावला। पळयात गोंयभर पावसान घातिल्ली दुमशाणां। फाटले कितकेशे दीस गरमी जाताली तेन्ना कळटालें की पावस येतलो। आयज सकाळी 4:30 वरांचेर पावस सुरवात जाली। हो पावस सगळे कडेन पडला असो अंदाज आसा। दिवचले सारको मोठो पावस पडलो, तातूंत कितें व्हडलेशे इन्सिडंट घडूंक ना। पण कारापूर हांगा एक वीज पडून एक माडाचेर वीज पडली, ताका लागीं आशिल्ली लॉन्ड्रीन ती गेली आनी ताचे इलेक्ट्रीक एप्लायन्सीस एफेक्ट जाल्लेले आसा। आनी कितें रिपोर्ट जावंक ना सद्या पर्यंत, म्हणून आतां सद्या पावस थारला। म्हणून सकाळी मोठो पावस पडल्या कारणान लोकांक थोडी गैरसोय जाली। नावेली बेले जंक्शन NH66 हांगा ड्रेनेज सुविधा सारकी करूंक नाशिल्ल्यान बिल्डिंग आनी दुकानांनी उदक रिगला, जाका लागून संबंधीत यंत्रणेच्या कामांचेर लोकांनी प्रस्नचिन्ह निर्माण केल्यात। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। राती जो पावस झडलो वो खूब झडलो, गडगड मारलो, खूब कडेन झाडांय पडल्यात, खूब जाणां डॅमेज जाले कडेन आसा। आनी त्याच बरोबर ही जी नॅशनल हायवे 66 जे बेले जंक्शन आसा हांगा जो रोड 66 केल्लो, हांगा PWDन ड्रेनेज म्हण ती बांदला आनी ही ड्रेनेज बांदला कारणान आज सगळी शॉपां दारांनी सगळी उदक भरले कडेन आसा। सायडी बिल्डींग आसा हेंची दारां उदक भरले कडेन आसा। खंय तरी PWDन हें पयलीं करपाक जाय आसता की ड्रेनेज खंयच्यान करतले, खंय दवरतले, इंजिनियरान हें सगळें तयार करूंक पडटा। पूण हांगा कांयच ना। हांगा गेल्ले पावसाक हांगा सगळें बुडले, सगळी शॉपांनी उदक गेल्लें, बिल्डिंगेन उदक गेल्लें आनी आजूय परते तेंच जालां। राती जो पावस येयलो, ह्या पावसान हें सगळी बुडोवन गेले कडेन आसा। आमगेलो जो इंजिनियर आमगेले जे आसात आनी आमचो सरकार आसा हेंचे कडेन प्लॅनिंग म्हूण तो ना आनी प्लॅनिंग नासले कारणान आज ही परिस्थिती उद्भवता। पावस चडसो पडला, जो पडला तो खरो कमी पडला, पूण इतले पावसान जर इतले भरले जाल्यार आनी पावस येता तेन्ना कितले जातले। हेच खातीर आमी मागतात की आमचे कडेन प्लॅन जाय, प्लॅन करपी असले इंजिनियर आसपाक जाय
रोड केले म्हण जायना. रोडा सायडीक किती लोकांचेर प्रसंग येतलो, फाल्यां उदक खंयच्यान वयतलें, गटार खंयच्यान आसतलें, कितें आसतलें हें कांयच खबर उरना. हांगा फक्त रोड कर म्हळ्यार रोड केलो उडयलो. तांकां फाल्यां कोणाक कितें फेस करूं पडटलें हें ते आजुनूय तांकां खबर ना. फक्त एसी रुमां बसतात, प्लॅन काडटात आनी काडून दितात. हांगा खरो प्लॅनिंग आसपा जाय आनी हो प्लॅनिंग केलें जाल्यारच आमी मुखार पावतले, ना जाल्यार आमी पावपाना. आमी येद वेळी चंद्रार वचपाचें, सुर्यार वचपाचें पळयतात, ऑलरेडी गेले कडेन आसात. पूण त्याच बरोबर आमी हांगाय पळोवपाक जाय, आमी त्याच धर्तेन काम करूंक जाय. नुस्तें धाडलें म्हण जायना. हांगा आमचो प्लॅनिंग म्हण तो सारको आसपा जाय आनी हो प्लॅनिंग जर आसत जाल्यार आमगेलें सगळें सारकें जातलें. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.